पेडणे मांद्रे जाल्ले ग्रामसभेत रस्त्याची जाल्ली अवतिकाय, बेकायदेशीर बांदकाम, बस येरादारीचो प्रश्न अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली। मुखेल रस्त्यांचेर जावपी बेकायदेशीर पार्किंग या विशयावयल्यान वातावरण तापड जालें। तुझे हॉटेल हा 25-20 रुमाचे, तुझ्याकडे सगळी बाकी गव्हर्नमेंटाची परमिशन्स आसा, तुझ्याकडे पार्किंग ना, आम्ही कितें करप मागीर? तेच म्हाका सांग न्हू कितें तें। रस्त्यार ट्राफिक जाता, आमी ट्राफिक सेला कडेन हांव त्या दिसा उलयल्लो पीआय कडेन, आणि ट्राफिक सेलाचो जो वेळूच कोण पीआय आसा पळय, जे ट्राफिक कंजेशन ठरावीक जाग्यांचेर जाता, आतां इवन ट्राफिक कंजेशनाच्या बाबतींत मदला म्हजो हॉटस्पॉट, हांव स्वता पीआय कडेन होच विशय उलोवपाक ते दीस पर्सनली गेल्लो। पीआय स्वता अश्योर्ड केला की आपण तुमकां टायम दिता, कमिंग विकान आपण सायटीर येता, अवेअरनेस करया, आणि अलॉंग विथ दॅट जी शॉपां आसा थंयसर तेंच्याय कडेन अवेअरनेस करया रिगार्डिंग हे चोरयो जाता हो एडिशनल विशय दिता। पण तो सुद्धा कितें ट्राफिक कंजेशन जाता ते क्लियर करच्या खातीर त्या टायमार जर ना जाल्यार तो दुसरे म्हणल्यार दुसरो आहा तो सेकंड जी बस आहा तो त्या टायमार सोडपाक रेडी नासता। आतांच न्हू हो आतांच न्हू खूब बॅक पयलींचो प्रॉब्लेम। आमी कितें म्हणटाले तेन्ना पूल जावन तरी आमची म्हणल्यार ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी जर सारकी आसतली, पूण अजून पर्यंत टायमार बसी आसना। बेस्ट टू बेस्ट म्हणजे पळय, हेचेर पंचायत इतलेंच करूं शकता की हे एक कन्सर्न लेटर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक करूं शकता। जे टायम टेबल शेड्यूल आसा कितें आसा तें आमच्या पंचायती कडेन अवेलेबल ना, खंयची बस कितल्यांक वयता, आमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक ती इन्फॉर्मेशन घेवं शकता की हो जो रूट आसा तुका स्पेशल रूट खंयचो, केरी टू म्हापसा, कितें टू म्हापसा वाया सिओली, इवन आमच्या मांद्र्यान सुद्दां कोता आमकां नाल्यार हरमल टू पेडण्या वाठारात कांय कडेन गटरां तुंबल्यात तर कांय कडेन उदकाचो सैमीक प्रवाह बंद जाल्ल्यान पावसाचें उदक रस्त्यार आडावन उरता। देखीक खड्डे खंयचे आनी रस्तो खंयचो हे लेगीत लोकांक सासपत वयचें पडटा। हाजेर कडक कारवायेची मागणी करत थळाव्यांनी आपले मत ग्रामसभेत मांडले। आयकात तांकां। आता थर्ड टाइम जाले रोड हायट दिता, कित्याक दिता हायट? कोण तरी आडायता आणि थंयसर पाणी भरता। आता रूट कॉज कितें आसा तूं सांगला तो रूट कॉज ऑलरेडी कितकीशी वर्सां जाली, कोणी तरी तो आमचो येवप आसा कान नॅचरल जो फ्लो आसा उदकाचो तो आडायला आनी बंद केला। हे सगळ्यांक खबर आहा, कितकीशी वर्सां जाली थंयसर पंचायत रावता, सगळ्यांक खबर आहा। जर सगळ्या लोकांक ते त्रास जाता, आतां सुद्दां हायट येवप चालू आहा। हायट दिल्या उपरांत ही व्यक्ती थंय परत माती घालतली, त्याची चूक नाही, कारण जो नॅचरल फ्लो आसा तो तुम्ही सगळे बंद करता, पाणी वचपाक देना, आणि त्याचे वटेन पाणी येता तो कित्याक घेतो आपले पाणी? त्याची चूक आसा। म्हणटसून जर तुम्ही तो कान ओपन करता जाल्यार सारको ओपन करा, व्यवस्थित कंप्लीट ओपन जावन तो कान, आणि पानांक आणि त्या पाणयांक खंय अडखळ येता तो पळय, परत ते दोनूय सायडीचे ड्रेनेज आसता हे ड्रेनेजी व्यवस्थित करचे पडटले आनी तो फ्लो सारको वचचो पडटलो। फाटल्या फावटी तेंच्यांनी केल्लें काम, पण केलें कितें डिपार्टमेंटान? ते सायडीन ज्या वाटेन पाणी वचपाक जाय पळय ते वाटेन हायट दिली, पाणी कशें वयतलें? परत त्याच जाग्यार पाणी रावपाक। हो विशय जो आसा पळय थंय तो मेजर जाल्लो आसा, पण बाकीच्या सुद्दां कानांनी जे नॅचरल आमचे जे कान आसात ते सगळे सुद्दां म्हाका दिसता इन्स्पेक्ट करपाची गरज आसा। PWDक सांगून हे बाकीचे सुद्दां कान इन्स्पेक्ट करा, ज्या ज्या जाग्यार पाणी व्यवस्थित वचोंक शकता जाल्यार रस्त्याचेर पाणी येवचें ना। आयज लोक प्रत्येक जाण आपणाक जाय तशें एक तर रस्त्या जाग्यार आमी सगळेच बांदतात, परत पाणी आडायतात, म्हणजे लोकांनी वचप पाहिजे। कोणी तरी ॲक्शन घेवपाची गरज आसा। तुम्ही कोणच जर आयकनात मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टराक इन्वॉल्व करा, तेंचे स्ट्रिक्ट ॲक्शन जावं। कोणें येता आनी माती घालता आनी पाणी आडायता, लोकांनी करप कितें? वळखूय दिसना आनी रस्तो दिसना। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी।